प्रेजेंट केलो युनियन मिनिस्टर इंटरीम बजेट सो तेजेर तुमकां कितें दिसता की इट्स इलेक्शन कंपेनींग काय बेसिकली स्पीच जर आयकत वन ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पीच आमी म्हाका दिसता लास्ट कितलेशेच बजेट पळयल्या पण इतली शॉर्ट स्पीच हांवें तरी म्हाका दिसता आयकल्ली ना खूब तेंप जालो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पीचीज वन ऑफ द मोस्ट म्हणजे जनरल स्पीच जशी दिता म्हणटा तशी गजाली कश्यो 2014 इंडियन 20 चॅस प्लेयर्स आशिल्ले ते आतां 84 जाल्या ताजो बजेटाक कसो फरक पडटा तो कळना अनलेस दे वॉन्ट टू टेक क्रेडीट फॉर चॅस प्लेयर्स इन्क्रीज इन चॅस प्लेयर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंटा बद्दल उलयली पण फॉरेन इन्वेस्टमेंटाचे जे ड्विंडलींग रेकॉर्ड्स आसा करंट जे आज डावनफॉल आयला फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट डावनफॉल कित्याक लागून आयला तें कळना वॉट इज द डिवॅल्युएशन ऑफ रुपी वीज डॉलर्स हाचे बद्दल काय उलोवप ना इट वॉज मोर लायक अ पॉप्युलर स्पीच वीच इज व्हेरी रेटॉरिकल कायंड ऑफ अ स्पीच वेर यू आर टॉकिंग अबाउट होप वील असलें म्हणजे एक इलेक्शन कॅम्पेन चल्ला आनी इलेक्शन कॅम्पेनींग तुमी एक प्रॉमिसीस दिता तशें बट देर इज नो कॉन्क्रीट एक कॉन्क्रीट ना कॉन्क्रीट फिगर्स बजेटान जे दवरपाक जाय की आमी हे इतले बजेटरी एलोकेशन करतले अशे तरेन वुमन एम्पावरमेंट करतले सो इट वॉज मोर लायक अ स्पीच वीच इज अ पॉलिटिकल स्पीच जी स्पीच कोणीय दिवपाक शकता फायनान्स मिनिस्टरा कडल्यान आमी वेगळ्यो गोश्टी एक्सपेक्ट करता फायनान्स मिनिस्टरा कडल्यान आमी एक्सपेक्ट करता की एक कॉन्क्रीट प्रपोजल टू अपलिफ्ट द एंटायर इकॉनॉमी आज आमी पळयलां यू नो इट हॅज टू ऑल्सो बी कंड्युसीव फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वेर देर इज जॉब जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पण ह्या गोश्टीचेर कांय विचारूच येवना जे नॉर्मल जाता तेच जाले टॅक्स एक सांगपा लागली 7 लाख पर्यंत देर इज नो टॅक्स 90% ऑफ इंडिया ऑर 80% ऑफ इंडिया डज नॉट रीच दॅट फिगर ऑफ 7 lakhs 20,000 बेसीक पगार आशिल्लो ताचो म्हयन्याचो वर्साचो पगार मेळून 2.5 लाखा वयर केन्ना क्रॉसूच जायना सो ताजी बेनिफीट जी एक्चुअल लोअर इनकम ग्रुपाक वचपाक जाय ती जायना सो ते सगळे पर्कोलेट जातले जाल्यार एक कॉन्क्रीट बजेट येवंक जाय नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल स्पीच दीस सीम मोर लायक अ शॉर्टेस्ट पॉलिटिकल स्पीच लिस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम फायनान्स मिनिस्टर ऑफकोर्स आज रिएक्शन तुमकां पार्टींतल्यान आसलेली कोणी सांगला आसतलें तुमकां BJP आसा ते म्हणटना इट इज वुमन सेंट्रीक इट इज ट्युरिजम सेंट्रीक काल हांवें म्हणिल्लें 400 बार फुस्कोबार तशें आजय म्हणटा हो जो बजेट आसा इज फुस्कोबार म्हणजे ती फुगट फुट्टली फुट्ट करून जातली तो आवाज येवचो ना ताजो सो बेसिकली इट इज लुकींग एट 2024 इलेक्शन्स नथींग मोर दॅन दॅट आय कॅन से दीस इज अ व्हेरी डिसअपॉयंटींग बजेट एज फार एज मिडल इनकम ग्रुप इज कन्सर्न ऑल्सो अँड द लोअर इनकम ग्रुप इज कन्सर्न इंडस्ट्रीक नवे कांय तांणी होप्स दिवना आनी जर कोणी म्हणटा जाल्यार दे आर हिपोक्रिट्स आय कॅन टेल यू वन थिंग इज दॅट आय डोंट नो हाव टुरिजम इज गोइंग टू इन्क्रीज वेन देर इज 20% TCS जर तूं आज इंडियेच्यान भायर वता ताकाय 20% तुमी TCS लायला तातल्यान टुरिजम इंडस्ट्रीकूय इफेक्ट जाला so all these things are not discussed so what is the point of having a budget like this you might as well make political speeches पूण ते खंय म्हणू शकता इट्स इंटरीम बजेट सो तेज्या खातीर इंटरीम बजेटांतल्यान एक होप क्रिएट जाता इंटरीम बजेटांतल्यान एक फुडली बजेट कशी आसतली ताचें एक पिक्चर आसता वो ट्रेलर आसता पिक्चर येवपाचें आसा पूण पिक्चर कितें येतलें तें ट्रेलरांतल्यान खंय तरी मनशाक एक उत्सुकता आसपाक जाय की हय होप निर्माण जावपाक जाय लोकां मदीं एक इच्छा निर्माण जावपाक जाय की हा ही फुडली बजेट जी येतली ती बजेटांतल्यान आमकां कितें तरी ताजो फायदो जातलो नेशन बिल्डिंगाक फायदो जातलो पूण तशें कांय थंय कॉन्फिडन्सूच दिसना सो इवन दो इट इज एन इंटरीम बजेट बट फायनान्स मिनिस्टर सिम्स to be lost. I don't know why she is the finance minister first of all, the way she is, it's a pre-written speeches that she gets in, but nothing that comes out from what she really wants to say and how nation has to be built on the basis of the budgetary allocation कशें नेशनाक फुडें हेल्प जातलें हाच्या विशयी काय खंय तरी मत आयिल्लें म्हाका तरी दिसूना.